कोविड परिगतींत आमी आसावन तरी सांत आंतोनीच्या मजते खातीर देवाक महिमा दिवच्याक आनी आमची मागणी ताचे मुखार दवरच्याक व्हडा संख्यान आमी येवन सासांव. भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेवया. आमचे खातीर आनी कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर, कोण पिडेस्त अस्वस्थ आस्पत्रेंत दाखल जाल्यात, परगांवांत ते आसात तांचे पसत आमी सांगाता आमच्या भक्ता सांत आंतोनीच्या मजते काल देवा लागीं आज ह्या मिसा वेळार आमी मागुया. तातूंतल्या लोकांनी मुखार येवन बसचें बरें, मागीर आयिल्ल्यांक फाटल्यान बसूंक सलीस जाता. कोपेलाच्या 3 कुशींनी आमी कदेलां मांडल्यांत. तुमी मिसांत वांटली जावचे खातीर थंयसर TV घाला आनी मीस पळोवन वा मीस भेटोवन भक्तीपणान आमी भाग घेवया. कुडीच्यो गरजो तीरसुंचे खातीर ह्या माटवा फाटल्यान हांगासर टॉयलेट्स आसात, तुमी ते उपयोग करी येता. आयिल्ल्या सर्वांक आयच्या दिसा ह्या मिसा नंतर जेवण आसा. देखून मीस जावन नोवेन आनी थोड्या जाणांक सन्मान आसा हांगासर हें सगळें कार्य जाता म्हणसर आमी मौनपणान भक्तीपणान भाग घेवया. आनी जेवणाक आमी उलो करता आसतना आमी जेवणाक सकयल्या माटवाक मागीर वसोंक. देखून कोणेंच आम सोरचें नाका. हर एकल्यांक जेवण आसा आनी ह्या जेवणांत आमी समेस्तांनी वांटली जावंक आसा. आतां मानाची वात वांटतल्या नांवां आपयता आसतना तुमी मुखार येवचें, ही वात तुमी स्विकार करची. सांत अंतोनीचे पुनशेत फकल मंजर बलके. स्थापित कमिटीचे संदे अध्यक्ष श्री जॉन मतायस, उपाध्यक्ष श्रीमती ब्रिजिट डिसिल्वा, कार्यदर्शी कुमारी रेमेडिया डिसोजा, खजनदार श्री मतायस डिसिल्वा. स्थापक संदे श्री अंतोनी डिसिल्वा कुर्ला, श्री अल्फोन्स अगेरा, श्री थॉमस मिनेजस, श्री बाजिल नोरोना, श्री फ्रांसिस डिसिल्वा. नोव्यान रचित जाल्ली कोपेलाची कमिटी उपाध्यक्ष श्री ग्रेगरी मिनेजस, कार्यदर्शी श्रीमती ग्रेटा डिसोजा. संदे श्री अल्विन अगेरा, श्री मायकल मिनेजस, श्री लियो आरन्ना, श्री जोसेफ कोरेया, श्रीमती रेमेडिया डिसोजा, श्रीमती नॅन्सी मेंडोन्सा, श्रीमती जसिंता मातायस, श्रीमती सिसिलिया डिसिल्वा, श्रीमती फिलोमिना अगेरा, श्रीमती एवलिन डिसोजा, श्रीमती जॉयस डिसिल्वा, श्रीमती लीना डिसोजा, श्रीमती शांती डिसोजा. कोपेला जागो दान दिल्ली श्री अंतोन डिसिल्वा पकल, श्री आनी श्रीमती जेराल्ड ग्रेटा डिसोजा पकल. कोपेलाच्या बांदपाक दान दिल्ले श्री जोसेफ डिसिल्वा पकल, श्री लॉरेन्स लोबो मुंबई. कोपेलाच्या जाग्याक दान दिल्ले CCD क्रूज बेलमण. वर्सांमध्ये कोपेलाची जतन घेवची श्रीमती फिलोमिना आगेरा, श्रीमती सिसिलिया डिसिल्वा, श्रीमती एवलिन डिसोजा. आयच्या मिसा हिर्जेंत लॉरेन्स मतायस मुदरंगाडी, जसिंता लोबो करकळ. वर्सांमध्ये कोपेला दान आयिल्ले सतीश रेबेल्लो केल्मेड, आल्विन तावरो बॉम्बे, बेंडिक्ट डिसोजा शिरवा, जेराल्ड कार्डोजा बॉम्बे, आल्विन डिसिल्वा मुकामार, रायन डिसोजा बेलमण, सेवरिन डिसोजा अँड फॅमिली बेलमण, रोशन जसिंता मेंडोन्सा बेलमण, रोहन प्रवीण डिसोजा करकळ, जोसी डोरा आरोजा उद्यावर, हेराल्ड दुल्सिन डिसोजा बेलमण, थेरेज वास बेलमण, वलेरियन डिसोजा बेलमण, एडवर्ड रोजी मार्टिस पेर्नाल, राहुल अँड लिझा डिसोजा मँगलोर, आयडा मार्टिस बेलमण, जेराल्ड फिलोमिना डिसोजा बेलमण, विन्सेंट ब्रिटो बेलमण,
Bonaventure D'Souza Belmont, Henry Lucy Mendonça Belmont, Janet Aranna Belmont, Sylvester Di Mello Belmont, Nelson Castellino Shankarpura, Wilson Vallan D'Souza Belmont, Frances Nancy Mendonça Belmont, Ronald Lowlin Belmont, Rochelle Dicruz Belmont, Alvis Menezes Mangalore, Glenn Prajwal Alfonso Belmont, Shelna and Sylvan D'Souza Karkar, Maxim and Shanti Karkar, Michelle Ryan Saldana Mudarangadi, Mark Marty Shankarpura, Dovin Fernandez Kemmand, Sean Misketh Belmont, Sohan Misketh Belmont, Lavina Pinto Belmont, बलिदान बापा बेटोंच्या समल्या मंदिरात तुझ्या कुटुंबा स्पिरिताना सांगाता मिळल्या घेवच्याक वांटो जेवणान क्रिस्ताच्या मोगा बलिदान बापा बेटोंच्या समल्या मंदिरात तुझ्या घेवच्याक वांटो जेवणान क्रिस्ताच्या उतर तुझे आयकूंक आशिता उर्बेन पाडच्या कृपा मी मागता दैवीक सर्गी कानाक लालेता तुझी कुशीकाल जाता उतर तुझे आयकूंक आशिता तुझी कुशीकाल जाता मोगा बलिदान बापा बेटोंच्या जमल्या मंदिरात तुझ्या कुटुंबा स्पिरिताना सांगाता मिळल्या घेवच्याक वांटो जेवणान क्रिस्ताच्या मोगा बलिदान बापा बेटोंच्या जमल्या मंदिरात तुझ्या कुटुंबा स्पिरिताना सांगाता मिळल्या घेवच्याक वांटो जेवणान क्रिस्ताच्या सौम्या मी घेता सतानी ती वाटेन संकता मोगा एक वोटान सजी येता तुका आमी साक्ष दिता देणी तुझी सौम्या मी घेता सतानी ती वाटेन संकता मोगा एक वोटान सजी येता तुका आमी साक्ष दिता मोगा बलिदान बापा बेटोंच्या जमल्या मंदिरात तुझ्या कुटुंबा स्पिरिताना सांगाता मिळल्या घेवच्याक वांटो जेवणान क्रिस्ताच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.
आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची शांती तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो, सा आंतोनीच्या रेलिकेक मान करून फेस्त संभ्रमूंक आनी ह्या मुखान देवाक महिमा दिवंक आमी ह्या भोव पवित्र पूर्ण शेतान एक कुटुंब जावन जमल्या. ह्या वर्सा आमी नियाळसो संदेश जावन आसा भाऊ बांदवपणां जिवेव्या एकवट पसारया. पापा साहेबान ह्या वर्सा आमी सर भाऊ भयणी म्हणलें दास्तवेजा मुखान सगळ्या रचनेते आमकां असो भाऊपणाचो बांद वळखून घेवंक उलो दिला. भाऊपणाचो स्पिरीट आमचे ते एकतार हाडटा. हो एकतार आमच्या माये मोगाच्या करण्याद्वारे एकामेका थंय दाखोवच्या जतने मारिफात पसारया. साहंतून हर एका व्यक्ती थंय भाऊपणाच्या संबंधान जियेलो आनी तांच्या गरजांक पावलो. आजुनी त्या स्पिरितान आमकां बापातावन उपकार जोड दिता. आयच्या दिसा सा आंतोनीच्या देण्या खातीर देवाक आमी दिनवासुया. ताची देख घेवन आमी भाऊपणाच्या स्पिरितान जिवंक जाय अशी कृपा ह्या अर्घा बलिदाना वेळार मागोवन घेवया. मोगाचेनो भाऊ बांदपणाच्या स्पिरितान जियेवन आमचो एकवट पासारूंक आमकां उलो दिला आसता. आमच्या दिसपडतो जिवितांत हाचे विरोध केल्लीं सर पातकां उणेपण वळखून घेवन ह्या बलिदानाक आमकां समेत तयार करया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हा उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसवत भगेवोन सदां संकुवार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर. महिमा देवा उंचरगी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून. आमी तुका वखणटा. सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुतान. सुमिया देवा देवाची शेळये तूं संसाराचे पाप काडताय. आमची काकुळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रत्या सांगाती देव
एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सरपदवेदारा देवा आमच्या बापा, भाग्यवंत आंतोनीन सगळें आपलें जिवीत जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे मांडून हाडलें. ताचो उगडास करून ते जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडूंक आनी दिसान दीस सुदारूंक ताच्या सुगुणी जिविताचे देखीन आमकां धैर्य मेळो म्हण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जुवांच्या पयल्या पत्रांतलें वसप. भावानो, संवसार तुमचो द्वेश करता म्हूण तुमी विजमीत पावा नाकात. आमी मरणांतली भायर सर जिविताक उतरल्या म्हूण आमी जाणाव. आमच्या भावाचो आमी मोग करता जाल्ल्यान हें आमकां कळटा. जो कोण मोग करिना तो आनीकी मरणाच्या पासांतच उरला. आपल्या भावाचो द्वेश करता तो हर एकलो खुनीगार सुसय. खंयच्याय खुनीगारा थंय सासनीक जिवीत ना म्हूण तुमी जाणात. क्रिस्तान आमचे पासत आपलो जीव दिलो. हंतू मोग कितें म्हूण आमी जाणा जाल्या. आमी आमच्या भावा पयलीं पासत आमचो जीव दिवंक जाय. ह्या संवसारांत ग्रेस्त काय आसलेलो कोणी आपलो भाव गरजेंत आसा तें पळोवन आपलें काळीज धरूच करिना जाय जाल्यार ताचे सोबे देवाचो मोग कसो आसात. भुरग्यानो, खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्हय. भगार यथार्थपणे आनी करणेन आमी तो दाखोवंक जाय. देवाचें उतर हें. सोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळ्यो. आमी दासलो ताच्या हिंडाच्यो शेळ्यो. संतोषान सुरबिस्पोराक जय जय म्हूण ये पृथ्वी. उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गीतां गावून ये ताची समोर. आमी दासलो ताच्या हिंडाच्यो शेळ्यो. सुरबेस पोरुस दिमून जणा जाया. तूं आमचो रसनार आमी ताची जावन आसा. आमी तासलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. आमी दासलो ताच्या हिंडाच्यो शेळ्यो. आमचो
विश्वासीपण संततेची संततेक बाळता आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळ्यो आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळ्यो सा पावलोन एपेसगारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. त्या पासत सम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थिता. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्या फावो जाल्ली जावं, सदांच लनवीक बळी आनी सशणीक जावन चला. एकामेकाचे चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यात. एकामेकांतय समाधानान जिवन वो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापलां एकच बरवसो, तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकयल एकच कूड जाल्यात. तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच वावर, एकच पवित्र स्नान, एकच देव. तो एकलोच समेस्तांचो बाप, सकळां प्रास्तो व्हरतो. तो सर्वा मुखान वावुरता आनी समेस्तांतय जियेता. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका सम्या. जेवणाक आपयले सयरे आपणाक पयल्यो आनी वयल्यो बसका विंसून काडटात तें पळयवन जेजू तांचे लागीं एक ओपार दिवन म्हणा लागलो, तुका कोणी काजाराक आपयत जाल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका. एक वेळा तुजे वरनी चड मर्यादेच्या मनशांक ताणें आपयलां जायत. तवळ तुमकां दोगांकी आपोवणें दिल्लो गर्स येजमान येवन जागो हाका सोंडी म्हणून सांगीत जाल्यार तुका लज जातली आनी तुवें निमाणो जागो घेजय पडटलो. देखून तुका जेवणाक आपयलें थंय वेताना
निमाण्या जाग्यार बस, तवळ तुका आपोवणें दिल्लो येवन तुका सांगतलो, इश्टा वयर वचून बस. तेदवा सांगाता बसलेल्या सर ओवळ्या मुखार तुका मान जातलो. आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो, आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयल्यांक तो सांगे लागलो, तूं कोणाकी बऱ्या फल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं, भावांक जावं, तुज्या सयऱ्यांक वा ग्रेस शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका. कित्याक तुवें आपयल्ले बरी तेय तुका आपयतले आनी तुजें ऋण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक, पांगळ्यांक, थोंट्यांक आनी कुरड्यांक आपय. तवळ तुजें ऋण फारीक करूंक तांच्या लागीं कांय ना म्हणून तुका संतोश जातलो. नित्यवंतांच्या जिवनपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका पाटी मेळटलें. देवाचें उतार्यें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी समेस्तांनी भाव बांदवपणाची जिणी जियेवन एकवट पासारीज म्हणलो संदेश आयच्या फेस्ता दिसा आमकां दिला. हो संदेश ह्या वेळार चड अर्थाभरीत, कित्याक आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ उसारूंक, भाव बांदवपणान जियेवंक आनी एकवट उसारूंक आयची गरज आसा. ओडोळ आमी आयकल्ले प्रमाणे पाप साहेबान आमकां आमी सगळीं भाव भयणी म्हणलें एक विश्वापत्र दिलां. आनी ह्या विश्वापत्रांत आमी कित्याक भाव बांदवपणान जिये जाय म्हणून ताणें आमकां सारकें सांगून दिलां. आमी एक घडीभर संवसारांत दिश्ट दोंडामशम जाल्यार आमी पळयता सगळ्यांनी कितले सकड कश्ट अनाहुतां घडोवन आसात. एका वाटेन प्राकृतीक कश्ट आमच्या मुखार आसात आनी एका वाटेन मनशान आसा केल्ले अनाहूत आमच्या मुखार आसात. हेणें मनीस मनशाक पातयना, मनीस मनशाचें गणने करिना, मनीस मनशाक लेखिना, असली संगत आमचे मदें आसा. आमच्या शेत संबारा कोणी कश्टलो जाल्यार, कश्टांत बुडला जाल्यार कांयच गणनांतल्या बरी जियेवचेंय आमी पळयता. आनी आमकां समेस्तांक थोडे फावटी आमच्या काळजांत जावं, जिणयेन जावं, मनान जावं कांयच भोगना. द सेन्स ऑफ फिलींग आमचे मदें ना जालां. आनी ह्या वरवीं खंय कितेंय घडोवन दी आमकां कांय पडोवंक ना. एका नमुनेचो बेपारवा आमचे मदें चड आनी चड जाला. इंग्लिशान आमी ताका इंडिफरन्स म्हणटा. आनी त्या देखून थोड्या वर्सां आदीं पापसाहेबान करेजमांत आमकां थोडे सर्तीक 10 उपादेश दिल्ले. आनी त्या उपादेशा पैकी 2 उपादेश भारी गरजेचे. पयलो उपादेश डोंट गॉसिप, हेरांची खबर उलयनाका. दुसरो उपादेश डोंट बी इंडिफरंट. आनी हे 2 संगती मस्त गरजेच्यो आमकां. कित्याक हे समजल्ल्या वेळार आमची जिणी सारक्या तरान मुखार व्हरूंक आमकां साथ जाता. एक घडीभराचे वयर चिंतन चलोवया. आज आमी कितें पळयता संवसारार, हर एक कडेन आमकां पळोवंक मेळटा ऋणात्मक संगती, नेगेटीव फिलींग म्हणटा आमी. खंयच्याय एका विशयांत उलोवंक गेले जाल्यार थंयसर पॉजिटिवली धनात्मक रितीन उलोवंक मेळचें भारी उणें, उलोवंक आयकोवचेंय भारी उणें. खंयसर गेल्यार आमी सुरू करचें धृणात्मक संगतीतावन. खंयचीय संगत आमी एक भाशण दिवंक आसा, एक कितेंय करूंक आसा, कोणा विशीं उलोवंक आसा जाल्यार आमी खोडी काण सुरू करचें पयलें. ताचे सक्कड नेगेटीव ऋणात्मक संगती उलोवन जाल्या उपरांत 1-2 बऱ्यो खबरो आसा जाल्यार अखेरेक म्हणटा आमी. आनी सक्कड उलोवन जाल्या उपरांत म्हणटा हेरांची खबर आमकां घाल्याक, आमी सोण सोडया. आनी ही आमची दिसपडटी जिणयेची परिस्थिती. उलोवचें पुरो उलोवन जालां, सांगचें पुरो सांगून दिलां, हेरांची खबर आमकां घाल्याक. आनी ह्या परिस्थितींत आमी जियेत आसतना आमी एकामेकाच्यो भाव भयणी बरी मोग करचो कसो, हें सवाल आमकां आज दोसता. आनी त्या देखून विश्वापत्रांत आमचो पाप साहेब म्हणटा सगळ्यांनी काळी मोडां आसून आसल्या वेळार आमी समेस्तांनी शांतीचे दूत जावन एकामेकाचो भावार्थान एकवट पासारीचे म्हण जाल्यार आमची जिणी परिवर्तन करची गरजेची. केदाळा पर्यंत आमची जिणी तजवीज करून
आमचें जें परिवर्तन करूंक मुखार सरान गे त्या दाळा पर्यंत आमच्या जिवितांत हो वांटो आपणावन घेवंक इल्ले कश्ट. तशेंच थोडे पटी आमकां भोगचें आसा आमच्या जिवितांत आस्त बदेक पयशे आनी हे पुरो आसा जाल्यार पावलें. सक्कड आमकां पुरो म्हणलें एक चिंताप आमच्या मदें आसा. पूण पयशे आमकां कांयच उपकाराक पडनात. एक घडीभर थोड्या दिसांक थोड्या वर्सांक उपकाराक पडटा जावंक पुरो, पूण आयिन्न घडये गरजेचे घडये आमचे पयशे कांयच उपकाराक पडनात. स्टीव जॉब म्हणटा तो ॲपल काडलेलो मनीस, ग्रस्त मनीस, धरबस्त ताचे कडेन आशिल्लें आनी आपल्या तरण्या प्रायेर 50 वर्सांचे प्रायेर ताका कॅन्सर पिडा आयली आनी ह्या संदर्भार इतलेय पयशे ताचे कडेन आशिल्ले की ते पयशे ताचे पिडेक उपकाराक पडले नात. तो म्हणलो इतलें सकट हांवें जोडलां, इतलें सकट हांवें आपणावन घेतलां, पूण ह्या आयिन्न घडये जें कितें म्हाका जाय, म्हजी भलायकी, म्हजें समाधान हें म्हाका जोडून दिवंक शकना म्हूण हात उदारे धरले ताणें. अलेक्झांडरायाची काणी आमी आयकल्या. सगळे संवसार जिखोवंक गेलो तो. देशा उपरांत देश ताणें आपणावन घेतले आनी ऑलमोस्ट सगळो संवसार ताणें जिखलो आनी मरतना म्हणलो हें सगळें हांवें जिखलां पूण आज कांयच व्हरूंक शकना. आनी त्या देखून म्हज्या पेटेंत म्हाका जमता आसतना म्हजे हात भायर घाला, सगळ्यांक कळोवन दी खाली हातांनी हांव आयिल्लो, खाली हातांनी हांव फाटीं वेता म्हणून. असली धराळ दृश्टांतां आमच्या दोळ्या मुखार आसात. जाय जाल्यार आनीक 25 तुमकां सांगयेत, पूण इतलें सांगोनी आमी कोणी हात उदारे धरना. कितलें मेळटा की तितलें आरायता आनी भितर दवरता. आनी आमची परिस्थिती. हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार जें कितें लिसांव आनी संगती आमकां सांगून दिल्यात, जें कितें वांजेलेचें उतरां आनी तत्वां आमकां कळीत केल्यात तीं वाचता, तीं नियाळटा, पूण ती आमचे जिणयेंत आमी पाळिना. आनी त्या देखून आयचें पयलें वाचप सांजू आमच्या पत्रांत आमी आयकलें, तुमी भावार्थ 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 म्हणून बोब मारल्यार पावना. तुमी भावार्थ म्हणून जाय तितलें दरबस्त उलयल्यार पावना. पूण त्या भावार्था प्रमाणे तुमची जिणी तुमी जियेवची गरजेची. जर तर भावार्थ आनी मोग आनी कितें म्हणून आमी मस्त उलयल्या जाल्यार आमी वाटली बडयतले एका आवाजा बरी. आवाज मात्र येता शिवाय दुसरें कांयच बदलावण जायना. बदलाक तुमच्या जिवितांत हो भावार्थ तुमी जियेवचें गरजेचो. तुमी मोग करतात म्हणून जाल्यार तो मोग करून दाखोवचो गरजेचो. त्या वेळार मात्र तुमी उसारच्या भावार्थाक तुमी जियेवच्या जिणयेक अर्थ आसा. तर आमी भावा भयणी बरी जिये जाय जाल्यार आमकां कितें गरज. आनी त्या देखून विश्वापत्रांत पापसाहेब म्हणटा आमी समेस्तांनी आमचें उणेपण अस्कतकाय वळखून घेवची गरज. आमचें नापण आमचें तें कितें खालीपण आसा की तें आमी वळखून घेवचें गरज. केदाळ आमी नश्वर म्हूण आमी वळखता गी, केदाळ आमी कांयच न्हय म्हणून वळखता गी, देवा मुखार आमी किरकोळ मनीस म्हणून वळखता गी. त्या वेळार मात्र आमकां हेरांक भाव भयणी म्हणून वळखून घेवंक जाता. आमी जर तर आर्थीक स्थितींत आमकांच व्हडलें म्हूण करून घेतलें जाल्यार आनी ह्या वेळार आमी कांयल्लें दान धर्म दिता, कांयल्लें बरेंपण दिता म्हणून जाल्यार तें आतांच्या एका तत्वा प्रमाणे चलतलें. आतांचें तत्व कितें म्हणटा? आतां तत्व म्हणटा तुज्या भरणेंत मस्त भर आनी भरोवन केदाळे बळयलें उमता तें हेरांक दान कर अशें म्हणटात. तुजी भरण केदाळे भरोवन आसता, तुजें जिवीत केदाळे खाली जायना, तें कितें उमतलें इल्लेशें चिल्लर पयशे ते आमी दिवचे, ते कांयच उपकारा पडना म्हणटा तो. और थोडे फावटी आमच्या भरणेंत भरून भरता आमी, ताका ल्हान दोंपलो काडला पोंदल्यान आनी तातूंत एक एक तेंबो गळटा सकल आनी ते आमी हेरांक वांटचे आसता. ट्रिकल डावन म्हणटा हांवें, और स्पिल ओवर म्हणटा आमी, ट्रिकलिंग डावन, एक एक तेंबो तेंबो पडचे ते आमी सगळ्यांक वांटून दिलें जाल्यार तातूंत कांयच उपकारा पडना. दृश्टांताक आमचे कडेन व्हडल्यो आस्तबदीक आशिल्ले थोडे संस्थे आसात दराबस्त, आनी तांकां एक कानून आसा CSR म्हणून. तांणी इतलो वांटो तांकां मेळ्ळ्या लाभांतलो तांणी दुबळ्यांक हेरांक वांटून दिवचें म्हणून, बऱ्या कामा खातीर गळसिचें म्हणून. थोडे मनीस बऱ्या कामा खातीर गळशितात, लायक अजीम प्रेमजी असले पुरा आसात, ते आपल्या वांटो कितलो ताणें मुनाफो आसा की तांतलो व्हडलो एक वांटो ते दुबळ्यां खातीर पेल्या खातीर गळशितात. पूण थोडे संस्थे आसात तांचेत NGO जोडतात, सुरू करतात, तांचेत पयशे ताचेत NGO घालतात, ते न्हून फाटीं काडतात. बुदवंत मनीस हे. आनी त्या देखून तांच्या त्या भरणींतल्या दोंपल्यान पडलो एक एक तेंबो समेत
आमकां दुबळ्यांक कोणाक गरजेवंतांक मेळना. ही जावन आमची परिस्थिती. लेख दितना मस्त लेख दितात, इतलें सकट आमचे कडेन आसा, इतलें सकट वांटून दिलां कोणाक, तांच्याच मनशाक वांटून दिला आनी ताणीन तें फाटीं हाडून गेला. ही आमची परिस्थिती. एका नमुनेचो स्वार्थ आमचे भितर निशेवन आसा. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, भाव बांदवपणांत आमी जिये जाय म्हणून जाल्यार आमी हर एकल्यानी आमकांच त्याग करचें, सॅक्रिफीस करचें गरजेचें. आनी त्या देखून ह्या विश्वपत्रान परतून आमकां आमच्या बाबसाहेबान सांगून दिला, आमी समेस्तांनी आमच्या जिवितांत जें कितें देवान दिलें देणें आसा तें वांटून दिवचें गरजेचें. जर आमी वांटून दिना तें आमकां कांयच उपकार पडना. एका नमुनेचो बेपारवो जें कितें आमचे कडेन आसा तो आमी पयस करचो गरजेचो. वी कॅनॉट बी इनडिफरंट एनीमोर. आमचो इश्ट पाद्राबा ताणें एक आर्टिकल बरयलें, वी कॅन बी डिफरंट इफ वी आर नॉट इनडिफरंट म्हणून. वी कॅन बी डिफरंट इफ वी आर नॉट इनडिफरंट. आमी एक बदलावण करयत. आमी जर बदलावण करचें जाल्यार, परिवर्तन करचें जाल्यार आमचें तें असलो बेपारवो आमी काण उडोवचें गरज. कांयच पडोन येतलें बरी आमी जियेवचें, खंडीत जावन आमकां उपकाराक पडना. आमच्या दिसपडट्या जिवितांत असली धराळ घडीत आमच्या शेजारा घडतात. आमच्या शेजारा कोणी एकलो मेलो जाल्यार, खंय एक मरण जालें जाल्यार आमी बारी बेजार येवन ताच्या मरणाक वयता, पूण सांजेर आमगेर दुकरामास करून जेवता आमी. तो थंयसर पेज जेवण आसा आनी आमी कांयच घडना, ताच्या घरान कोणी मेला असो अर्थ आमी जेवनचो म्हूण सांगचें न्ही. पूण आमच्या शेज सांबारा दिसपड ते आमच्या गरजांक पावचे एक मनीस आमचे थंय पयस गेला आनी त्या विशयान कांयच आमकां भोगना जाल्यार, ते सेन्स ऑफ फिलींग तें ना म्हूण जाल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितान परिवर्तन हाडूंक जायना. एक नमुनेचो बेपारवो, एक नमुनेची इंडिफरन्स आमचे कडेन आसा. आज हे फेस्त आचरण करूंक आयिल्ल्या वेळार आमी खंयचो मनोभाव घेवन आयल्या आमी तें तजवीज करून पळोवचें गरज. आज आमी सांत अंतोनीचे जिबेचें रेलिकेचें फेस्त आचरण करूंक आयल्या. ताचे आमकां मस्त दरबस्त उपकार मेळ्ळ्यात. ताका आमी मागल्या वेळार आमकां कितें भायर पडल्यान सोदून दिलां, आमकां कितें गरजेचें आमकां मेळाशें केलां, हें सक्कट ताचें आमकां फावो जालां. आनी ह्या संदर्भार आमी कित्याक खातीर आयल्या परतें? ताणें केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवंक आयल्या गी, हे आनीक आमची पट्टी घेवन आयल्या, हें आमी पळोवन घेवचें गरज. सूख न्ही, सांत अंतोनी कडेन, जेजू कडेन, देवा कडेन मागचें सूख न्ही, कितें जाय तें सक्कट मागया, पूण तुजें थंय ताका अर्गां दिवचो एक मनोभाव आसा गे, हें गरजेचें. जेजू लागीं 10 जाण कोडकार आयिल्ले आनी 10 जाणांक ताणें गूण केलें. 10 जाणांक गूण केल्या उपरांत एकलो परदेशी ताच्या वर्गाक सेरवानांतलो तो फाटीं आयलो आनी तुका थँक्यू म्हणलो, तुका अर्गां म्हणलो. उरले 9 जाण ताच्याच वर्गाचे, जुदेव धर्माचे, बरे जाल्ले, सीदा गेले. आपणाक कितें बरेंपण मेळ्ळें, फाटीं पळयनासतना मुखार गेले. तांकां बरें जाल्लें बरेंत, तांणी गरजेचें जें कितें आसा जेजून केलें. पूण जेजून अपेक्षा करीचें म्हणना, पूण देव आमचे हातून कांय अपेक्षा ना जावंक पुरो, पूण आमचो मनोभाव कसो आसा हें गरजेचें. आमचो मनोभाव देवाक अर्गां दिवचो, फाटीं येवन ताचो उपकार उरचो, हो मनोभाव आसा गे म्हणल्यार गरजेचें. जर तर आमी आज सांत अंतोनीच्या फेस्ताक आयिल्ले, ताणें आमकां दिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवच्या पसत उपत्या मनान हांगासर आयल्या म्हणून जाल्यार खंडीत जावन आमचें मागणें देवाक मानवतलें. जर तर हें ना, देव आमची मागणी आयकतलो वय, पूण ती सरी करूंक ती आमकां जिणेंत रुता करूंक इल्लो वेळ काडटलो. देव आमचो देव तो, आनी ताका आमकां ताणें ताच्या सरक्यान स्वरुपान रचलेल्या वरवीं जें कितें ताणें आमचे खातीर रचलेलें थोडे गूण आमचे थंय आसात. आमचे थंय कितलें मनशापण आसा की तितलें देवासपणी आसा, दैवीकपणी आमचें तें आसा. आनी हें दैवीकपण आमी उपयोग केल्या वेळार मात्र देवाक आमी दाक्षिणाय घालयेत. जर आमी मनशापणा प्रमाणे चल्ल्या, आमच्या जिविता प्रमाणे चल्ल्या, जाल्यार देवी आमची इल्ली परिक्षा करता कोण ना. आनी त्या देखून आयच्या दुसऱ्या वचपान आमी आयकलें, आमी समेस्त एका कुडीचे सांदे जाय जे म्हणून जाल्यार सक्कडेनी सारकें वावर करचें गरजेचें. आमचे कडेन हात पांय, दोळे, तोंड, कान हे सक्कड आसा आनी सक्कडांनी एका नमुन्याचे बॅलन्स दवरून वावर केल्ल्या वेळार मात्र आमकां सारक्या एका मनशा बरें जियोंक जाता. जर तर कांय इल्लें बॅलन्स सुकलें जाल्यार आमी साद्या मनशा बरें जियोंक आमकां जायना. आमी थोडे बडी पळयता, थोडीं भुरगीं आनी हेर मनीस आसात, आमी इल्लें हँडिकॅप्ड म्हणटा, इल्लें मंदबुद्धी या कांय तरी प्रॉब्लेम आसले आमी म्हणटा. ह्या मनीस मनशा बरीत सक्कड आसा, तरी पूण संपूर्ण रितीन साद्या तरान एक साद्या मनशा बरें जिये जें कितें तें जियोंक तांकां साद दी जायना. कोणाय पिडा आयली जाल्यार त्या मनशा थंय आमी उणेंपण पळयता. तो मनीस आपल्या मनशापणे प्रमाणे कितें भोगीचें गीत तें भोगूंक शकना आनी त्या वेळार ताची आमी बिरमोत पावता. थोडे बडी ताका इल्ली कुमोक करता. थोडे बडी हें जल्मांत
येता जावंक पुरो ह्या मदें एक एक्सिडेंट जावन जाता जावंक पुरो आनी ह्या सर मनशां थंय आमी सादे मनीस म्हूण आसलेल्या मनशांनी जर तर बिरबोन दाखयना आमचें तें भाव बांदामणाचो स्पिरीट येवंक साथ दिता ना आनी त्या देखून भाव बांदामणाचो स्पिरीट येजें म्हण जाल्यार जें कितें उणेंपण अस्कत काही वायट आनी पुरो आसा की ताचे वयर आमी जैत व्हरची गरजेचें आनी त्या देखून जाय तितले अवकाश आमच्या जिवितांत आमचो पापसाहेब दाखोवन दिता आमचे मदें एकामेकाक दुर्बळे आसात आमचे मदें सबार मनीस पिडेस्त आसात आमचे मदें सबार मनीस आपल्या जिणेंत सलवल्ले आसात आमचे मदें सबार मनीस घायेल्ले आसात ह्या सकट मनशांच्या गरजाक आमी वेचचें गरजेचें जर तर आमी आमचेंत स्वार्थपण पळोवन आमचे कुशे प्रमाणे येता ते खंडीत जावन आमच्या पंथाक पावना आनी त्या देखून आयच्या वांजेलच्या वाचपांत जेजू आमकां सारकी जाप दिता तो म्हणटा तूं खंयसर वेताय जाल्यार व्हडपण घेवन वचनाका वचून पयली बसका आपणाय नाका तुज्या कुशे प्रमाणे आपुणूच तूं व्हडलो ह्या संवसाराक म्हजे वरती व्हडलो कोणूच ना म्हणटाय म्हण जाल्यार एक मनीस येतलो आनी म्हणटलो हॅलो इश्टा वो जागो तुजो न्हय तूं इल्लें पाटी वचचें पडटलें आनी त्या वेळार तुका लज जातली आनी त्या देखून तुवें इल्लें पाटी भरचें असो अर्थ तुवें फाटल्या सिटीर बसचें म्हूण सांगना आमी बट अर्थ आमी सकडांनी खालतेपणाचो शेगूण आपणावचें गरजेचें आमी केदळ मुखार बसता एक नाटक पळोवंक गेल्यार मुखार बसता बासर एक सीट जाय जाल्यार मुखली सीट काणयता म्हळ्यार फाटल्यान धाडयता न्हय पूण थोडे फावटी ही गरज गायल्या वेळार मुखले दोन भांग खालीच आसतात थंय धाडायना म्हणगी हांव नेना बट खंय पळय आमी मुखार बसचें तें मुखार आसना खंयसर आमी मुखार बसची गरज ना थंयसर मुखार आनी बसता हेरांक आमी सीट सोडून दिना ही आमची परिस्थिती एक नमुनेचो स्वार्थ एक नमुनेचें आमचेंत चिंताप म्हाकाच पयलें जायचें म्हाकाच व्हडलें जायचें असलें चिंताप आमच्या मदें आसा आनी हे उल्लेख करन जेजू आज आमकां सांगता तूं येता आसतना खालतेपणाचो शेगूण आपणावन घेवन वचचें गरजेचें केदाळ तूं खालतो जाताय त्या वेळार देव तुका वर्तो करतलो मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो दरबस्त दृश्टांत आमच्या जिवितांत आज सांतां आनी मार्तिरांचीं आसात सकट सांत भक्त जाल्ले कोणी ग्रेस्त मनीस जाल्ले न्ही ग्रेस्त जावन जल्मल्ले सकटे त्याग करून सम्या खातीर वावर केल्ले ते सांत भक्त जाल्या शिवाय ग्रेस्तच जावन उरलो मनीस कोणूच सांत भक्त आज जावना कोणीच मार्तीर मरोंक ना आनी त्या देखून आमी हें लिसांव हांगा समजून घेवचें गरजेचें सांत फ्रांसीस आसजी सांत फ्रांसीस सावेर इग्नेशियस लोयोला आनी हे सकट मनीस मंथनाच्या कुटुंबांत जल्मल्ले व्हड जाल्ले पूण एका वेळार तांकां भोगलेंगी हो सगळो संवसार जिखून जर तर आत्म होगडायशाव जाल्यार कितें फायदो त्या देखून सकट संगती ताणें सोडल्यो आनी सोम्याक मात्र ताणें पोटलून धरलें आपली जिणी रूप नव्यान रुपीत केली आनी त्या देखून देवाक ते मानूंक शकले तांकां सांत म्हूण पासारले तांकां भाग्यवंत म्हूण पासारले जे कोण मनीस संवसारार वर्ते म्हूण आसात आनी आपणाचेंच व्हडपण उलयतात त्या कोणाय मनशा विशांत आज संवसार उलयना खंयसरी आमकां ऋणात्मक रितीन उलोवंक जाल्यार तांचे आमी एग्जाम्पल तांचे आमी दृश्टांत दिता शिवाय त्या मनशांक आमी भाग्यवंतपण पासारिना मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत हें लिसांव आमकां दिता जर आमी देवा मुखार भाग्यवंत जायचे जर आमी सांत अंतोनी बरी आमचें जिवीत मांडून हाडिचें जाल्यार आमी खालचेपणाचो शेगूण आपणावचें गरजेचें भाव बांदो म्हणजे स्पिरितान जियेवचें गरजेचें आनी त्या देखून आमी न्हय आमचे फकत मोगाचे बगर सक्कड आमचे भाव भयणी म्हणून आमी स्विकार करचें गरजेचें वांजेलचें वाचप म्हणटा जर तर तुजे इश्टाक तूं जेवणाक आपयताय तातूंत कांयच व्हरतें ना कित्याक फाल्यां सकाळीं तो तुका आनी एक जेवणाक आपोवन तुजें जेवण फाटीं दितलो जर तर तुका इश्टाक तूं उसणें दिताय तातूंत व्हडलें कांय ना कित्याक तुजें उसणें तो वाडी समेत फारीक करतलो कोणा जेवणाक आपयता जाल्यार जो व्यक्ती तुका पाटी आपोवंक शकना कोणाक रीण दिताय जाल्यार जो व्यक्ती तुका रीण पाटीं दिवंक शकना असल्या मनशाक तूं दी आनी ह्या संदर्भार तुका संतोश जातलो आनी तुवें दिल्ली करणी पळोवन सर्गी संतोश पावतलो आनी हें लिसांव जर तर आमच्या जिवितान आज आपणायलें आमी समेस्त आमचे भावभावपण पासार येत आनी आमच्या जिवितान एकवटान जियेत तर सांत अंतोनी आपल्या जिवे मुखांत आमकां समेस्तांक हांगासर आपोवण लायिल्लो कित्याक आपली जीब ताणें आपली पवित्रपणान सांबाळलेली 1662 इसवेंत ताचें मरण जालें सुमार वर्सां उपरांत ताजी कूड उस्तल्या वेळार सगळी कूड कुसून गेले ते जीब जिवीत उरलेली त्या देखून ती घेवन आज पादुवाच्या सांतोनेच्या त्या जाग्यार व्हरून थंय दवरल्या आनी ती देखून ती जीब अजून उरल्या जाल्यार कारण इतल्यांत त्या जिबेन ताणें देवाची महिमा गायलेली आनी त्या देखून ती जीब अजून थंयसर उरल्या
आमची जिबी आमचे जिणयेचे विविध जिवाचे विविध विश्वे समेत त्या प्रमाणे उर जाय म्हणून जाल्यार हर एक आमच्या विश्वांत जीब जावंक पुरो आमचे हात पांय जावंक पुरो आनी सक्कड आमी त्यापणी पवित्रपणाक उपयोग करूंक जाय जीब आपलेस्तकी उलयना आमी कितें चिंताव आमी कितें करताव तें मात्र जीब भायर उलयता जर तर जीब बरें उलयचें आमी बरें चिंतचें जर जिबेतावन बरें फुगारचें उतरां येयचें आमच्या जिवितान बरें करीचें जर तर आमचें चिंताप आमी करच्यो करण्यो वायट आमच्या जिबेतावनी वायटच भायर येतलें आनी केदाळे जीब वायटा पडटा ती जीब केदाळे बऱ्यान उराना सबारपुटी आमी म्हणटा कोणी आमचे विशयान वायट उलयल्या वेळार तुजी जीब पडोवन वचो म्हणटा कित्याक ह्या जिबे मुखांतर बरें करीचें आसलें कितलेंय बरें करी येता आसलें मनशाचें देवाचें बरेंपण उसार येत आसलें तें सोडून केदाळ तूं हेरांक शिराप मागताय वायट करताय ती जीब आसोन नातल्या बरी आनी थंय सांतोनीची जीब जर तर देवाची महिमा गावन आजून जिबी उरल्या म्हणून जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत ह्या जिबेतावन देवाचें होगळाप गावंक हेरांक बरें उलोवंक हेरांच्या विशयान बरें करन पासारन आमी ती जिबे उरयत आनी जिबे मुखांतर आमची सगळी जिणी आमी बरी करन घेवयेत जो कोण वायट उलयता आमी फकत जिबेक उलयना तो व्यक्तीत पाड म्हणटा जो कोण बरें उलयता बरें करता तो सगळो व्यक्ती जिबे मुखांतरूच आमकां कळटा आनी त्या देखून हें एक वर्तें देणें देवान आमकां दिल्लें सांत अंतोनीचे मजतीन उपकार मागचे वेळी ताणें जिबेचो उपयोग केल्ले बरी आमी आमचे जिबेतावन सदांच हेरां विशयां बरें उलोवंक देवाची महिमा गावंक प्रयत्न करया आनी शेकी आमची जिणी देवाक मानवतली तर म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो भावार्थान आमी जियेत आसतना हे सोर संगती सांगात समजून घेवया आमकां समेस्तां भाव बांदवपणान जियेवच्याक आपोवणें दिला सर बरें आनी खोटें आसले नातले सक्कडी आमचे भाव भयणी म्हण आमी स्विकार करूंक फावो केदाले आमी स्विकार करता त्या वेळार आमी देवाक तांचें तें पळयता आमचें तें ते देवाक पळयतात आनी सक्कड आमी एकवटान जियोंक शकता आनी आमचो एकवट पासारता मोगाच्यानो आमी समेस्त क्रिस्तांव आमी क्रिस्तान आमकां आपयलां आनी क्रिस्तांव सांगत आमी जियेत आसतना धरबस्त सांत अंतोनी बरी दृश्टांत आमच्या दोळ्या मुखार ताणें केल्यान कितलेगी हजारो हजार मनीस आज भाग्यवंतपणान जियेल्यात त्या सर भाग्यवंत जिणी आमी समजूनच्या मुखांतर आमच्या जिवितांत भाग्यवंतपण पासारूंक प्रयत्न करया हो भावार्थ जो देवान आमकां दिला आमच्या जिवितांत जियेवया कशें आमी आमची कूड एकोडी तरान सांबाळून दवरता तशेंच जेजूची मिस्ती कूड आमी समेस्त भाव भयणी म्हणल्या रितीन एकोडी तरान सांबाळून व्हरया आमी गेल्ले कडेन सगळ्यांनी जेजूचे मिसांव जेजूची बरी खबर पासारया आनी एकरेक आमच्या पापसाहेबान सांगले बरी आज आमी न्ही फकत क्रिस्तांव पंगड आमी सकड मिसांव असो पंगड जावंक सकजे आमी जें कितें करता जें कितें उलयता जें कितें पासारता सकड देवाचें जेजूचें मिसांव प्रसारचें एक जिवीत जावंक सकजे वी शूड बी इवँजलायजर्स इन एवरीथींग दॅट वी डू आमी कितें करता कितें उलयता तें जेजूची बरी खबर परगट जायचें गरजे आनी ह्या दिशेन मुखार वचूंक गरज आसली सर कुरपा देव आमकां फावो करून दी सांत अंतोनी मुखार मागली मागणी मेळचे सवे शेळिल्लो आमचो भावार्थ घट जावं दी विसारलेलें आमचें मिसांव थीर जावं दी होगडायिल्लो देवाचो मोग सोदून काडूंक आमकां फावो जावं दी आनी पिठो जाल्ले आमचो एकवट परतून एकपणान पासारूंक आनी भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियेवन तो एकवट जेजूच्या मिस्ती कुडी मुखांतर सर्व लोकांक सर परजेक सगळ्या संवसाराक दाखोवन दिवंक तत्व सांत अंतोनी आम्हा समेस्तां बसो सर्गार्थान मागून दडून दी आनी आमी करचे सर वावरांनी मागणें तत्व देवाक महिमा दिवचे बरी करूंक गरज आसली सर कुरपे बेसांवांनी आमकां भरून म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन. उबे रावया आमचो भावार्थ देवा तें उसारया सतमानतान देवाक सर पदवेदारा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्यास पुत्रा आमच्या सुम्या जो पवित्रात्म्या वरून गरबी सुमवलो आंकवार मरयेतां जल्मलो पोंस पेले तेका ताणें कस सोंसले तेका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी तेका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे समेरांत परतून जिवान जालो सर्गां सोडलो सर पदवेदार देवाच्या उजव्यार बसला थंय तां जिवेंच्यानी मेल्यांची मुन्सिपी करून घेतलो सतमंतां पवित्रात्म्याक कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षाणें कुडीचें जिवानपण सस्नाचें जिवीत आमेन. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो
मागा आनी तुमकां मेळटलें म्हणटा सोमी. आमच्या दिसपडत जिवितांत खरी बदलावण परिवर्तन येजे म्हण जाल्यार जेजूची ससाय आमकां गरजेची. त्या देखून आमची सर मागणी सोम्या मुखार दवरया. आमच्या गरजान पाव म्हणून ताचे लेगे विनंती करया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा संवसारार सर्वांक तुजी भुरगीं कशीं जियोंक आदार दिवचें तुज्या पुताचें मिसांव मुखारसून वरच्या पापा फ्रांसिसान सर बिस्फांनी तशेंच पवित्र सभेच्या मान्यरांनी आपले मिसांव आनी बेस तुका साग सावन जियेशें तांकां कुरपेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या देशाच्या सर राजकीय पुढाऱ्यांनी आपलो स्वार्थ सणून लोकांच्या प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्यांच्या हिता पासत तांच्या सर्वतोमुख प्रगती खातीर सेवा दिवंक तांच्या मोतीक उजवाड दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या पिरगेजीन सेवा दिवच्या पिरगेज राजकांक आनी पिरगेज कुटुंबाच्या गवळीक बरेपणा खातीर वावुरच्या पिरगेज गवळीक मंडळीच्या संद्यांक सर आयोगाच्या आनी संघ संस्थेच्या संद्यांक आनी ह्या कोपेलान सेवा दिवच्या सर्वांक तुजे कृपे आशिर्वादांनी बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा सर आमच्या पिडेस्तांनी प्रायवंत भावा भयणींक तुज्या पांयांतळी समर्पिता. तांकां तांची पिडा सोसून व्हरूंक गरज अशी कृपा धैर्य आनी सुस्निकाय लाभय. तुजी खुशी वय तर तांकां बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता. कोवीड पिडेतावन सगळ्या संवसाराक निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा कोपेलाच्या फेस्ताच्या आचरणाक तशेंच वर्सां मदें विविध रितींनी कुमक दिवच्या आनी वावुरच्या सर दानी आनी भक्तिकांक पासत प्रत्येक तरान मागता. तांच्या कुटुंबांत सांत आंतोनीच्या मजतीन देवाची विस्नार आशिर्वादां देवून येवं दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आयच्या दिसा युकरिस्ताचें बलिदान भेटोवन आमचेर देवाची कृपा मागिल्ल्या आनी शिकवण दिवन आमच्या मनां उजवाडायिल्ल्या बापा चार्ल्स मिनेजाचेर तुजी आशिर्वादां घाल. आपले मिसांव विस्वासपणी आनी पळादपणी करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची खासगी मागणी आसा तर एक घडीभर सोम्या मुखार दवरया. बापा सर पोदवेदारा आमी खऱ्या बाबार्थान तुजे मुखार थोडी प्रार्थना दवरल्यान आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी जिणयेचे गरजो तूं जाणाय. जें कितें आमकां फावो गी तें तुजे कुशा प्रमाण आमच्या जिणयांत दी आनी जें कितें आमकां फावो न्हय गी तें आमचें तांव निवार आनी सदांच आमच्या जिणयांत मुखांतर तुज्या नांवाक महिमा दिवंक आमी सक्कड एका कुटुंबाचे सांदे ह्या भाव भयणी बरी जियोवंक आनी आमचो एकवट पासारूंक गरज आसली कृपा आमकां लाभय. हे मागणें करता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. दयाळ मोगाळ
बेसा सेवेन भावा भयणीच्या आमकां दिल्याय जायती देणी जावं आनंद तुका ती अर्पितेल्या ती गळसितेल्या सेवेन भावा भयणीच्या स्वीकार कर सोम्या मागता वोत आमचेर करपे बेसांव वोत आमचेर करपे बेसांव हाडून आयल्या काणीक आमची दयाळ मोगाळ बाबा पातकी व्हरतली म्हज्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवोवपाक मानतर असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेटके पवित्र गावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव कणवळ्या बापा तुज्या भक्ताच्या परबेस समयर तुजें नांव वाकोणूंक आनी तुका दिन वासूंक ही दानां तुज्या वेदिकेचेर आमी दवरल्यांत. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या पदवेन न्हय आमची दानां पूण आमकां बदलून तुज्या भक्तांच्या जिविता परी आमचे जिवीत तुज्या वाकण्याचें बलिदान जाय शंकर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवान आंतोन तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताचें शिकोवण आमकां गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय.
देखून देवदूतां आनी सगळ्या भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस पोर्तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय जय जय. बापा सगळोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सो गुट परगटुया. Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन बोल आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सरवणजी काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेजता. पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा, जेराल्ड आयसक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या येसकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्या समेस्तांक तुजें परस जळीत मुखामळ फळयोंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मागता. अंकुवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगेवन जुजे तिचो पती, भगेवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवणदाराच्या आजना मनान धरून ताणें शिकयल्ले मागणे आमी खऱ्या भावार्थान सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. दये करून जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान तरेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रच्या भावार्थेचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. माया मोगाचो गुरू जावन भावा भयणी बरी एकामेकाक शांती पाठोवया. पळयावो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त आमी समेस्तांनी भावा भयणी बरी जियेवन आमचो एक कोट पासार जे म्हण आमकां उलो दिवचो. ही ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. त्या शेळयेच्या जेवणाक आयिल्लीं आमी समेस्त सुभागी. क्रिस्ताची कूड नकत. Cha
मोच्या देवा धन्या मोच्या राया आशील रावला सेमच्या तुका घडाई करी नाका दादोस तू कर म्हाका सोम्या मोच्या देवा धन्या मोच्या राया आशीम रावला सेमच्या तुका घडाई करी नाका दादोस तू कर म्हाका सदांच मोचे तावन वाडटल्यो जिवीत उदका सरी पवित्र आत्म्या कोणता नेलो मोजी सशी येवदी सासनी खुदाक जेवदी सोम्या मोच्या देवा धन्या मोच्या राया आशील रावला सेमच्या तुका घडाई करी नाका दादोस तू कर म्हाका उतर मोचे कोण आयकता म्हाका धाडलेल्या सत मानता तो मरणांतलो बचाव जाता जळते तावन पयस रावता ससनी जिवीत जोडता सोम्या मोच्या देवा धन्या मोच्या राया आशील रावला सेमच्या तुका घडाई करी नाका दादोस तू कर म्हाका सोम्या मोच्या देवा धन्या मोच्या राया आशील रावला सेमच्या तुका घडाई करी नाका दादोस तू कर म्हाका तुजो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला म्हज्या मोगांत रावात म्हणटा सोमी उबी रावया प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या भक्तांच्या परबे दिसा तूं आमच्या आत्म्याक दिलाय ते पोशणा वरवीं आमच्या महिमेवन शारतीच्या पावलांनी सोलोंक आनी ह्या संवसारांत तुजी शांती आनी शेवटी सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या सोम्या वरवीं
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, सांत आंतोनीच्या रेलिकेक मान करया. आमच्या काळजांत आमचो जेसू उंड्या रुपी आसा. उतरान आमच्या खानांत ताका आमी आयकल्या. त्याच जेसून ह्या भक्ता मुखांत्र साहित्यांक बरें केल्लें आसा. ताची रेलीक आमचे समकार येता आसतना देवाक महिमा दिवया, अर्गां दिवया. ताणें आमचेर वतल्या आशिर्वादां बसत आनी आमची विनवणी ताचे समकार दवरूंक एक अवकाश. दोळे आमी धांपून उक्त्या काळजान उक्त्या मनान काळजांतल्या जेजूक अर्गां दिता आसतना सांतोनीची मजत मागूंक आमी आमकांच आयती करया. जागी तुका अजापा आपले मरण सुखान वाऱ्या देव साताच्या नावान बोलता कोडे पिडे बोरे जाता दर्या सांकळीं तो फरमायता आंगल्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता इतय सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक बुजोवन काडटा. संत आंतोनी कडेन मागणे. ये निष्कळपणाच्या धव्या फुला दुर्बळकायेच्या उंच देखी कलतेपणाच्या निजास्त्र्या भाग्यवंतपणाच्या परजळीक नेकेत्रा हे आनंद बरी सांत आंतोनी देवपुता तुझ्या हातान घेवचो स्वादिक उपकार तुका फावो जालो. तुझे कडेन परतून मागता तुझ्या पदवेदार आदाराखाल म्हाका खाण घे. देवान तुका दिल्ल्या सभादण्यांपैकी असर्यांचे देणे विशेष जावन आसा. म्हजेर बिरमत दवर आनी ह्या म्हज्या व्हड गरजेन म्हाका पाव. आमच्यो सक्कड गरजो सांत आंतोन बापा लागीं भक्तीपणी दवरया. सक्कड अक्रम मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकांची खरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोड दी. आनी अशें ह्या जिणेंत विश्वासान सोम्याची साखरी हांवें करन तुजे संगता ससनाच्या ससनाक ताका होगळसूंक ताका भोगूंक आनी आनंद दिवंक सर्गाराजान म्हाका पावय. आमेन. नोवेनाचे मागणे. ये वर्त्या संता सांत आंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवारा देवसार आनी सर तरांची वस्याची पिडा पयसरता म्हूण उगडास कर. तुझे मारिफात पेडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात. बंदिवानाच्यो सांखळी तुटून पडतात. तोंटे उठून चलतात. कुर्डे पळयतात. केप्पे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं अपाय ग्रासां निर्भय जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय. सर्व पातळी तुजे दवरन तुजी कुमोक मागता. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता तें सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांत आंतोनीचे जिबेचे मागणे. ये भागी जिबे तुवें सदांच सोम्याक वाकणलें आनी ताका वाकणूंक आनी वर्णूंक दुसऱ्यांक शिकयलें. देवा मुखार तूं कितलो पुण्यवंत म्हूण आतां स्वस्थ जाता. भाग्यवंत आंतोनी पदवेदार शिकोवणदारा
आमा पासून विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता, तुज्या सेवक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली, तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदां खाल तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. पावनात्मने प्रिय पावनात्मने इळिदुबारा बेगबारा ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. पिडेस्तां खातीर मागणे. सोमयाचे नावी आमचो आधार. ताणे रचला सर्गानी संसार. सोमया दयेन आयक मुजे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदर आनी सासनाच्या देवा, तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दीस घाल. सर बांदपासांतलें तांकां सोडय. मतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुजे अगणीत खाकुळतेचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पादुवाच्या बागेवंत आंतोनीच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. हांगासर जमलेल्या सर्वांक तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली धादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची. खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. तुमची तकली बागोवन बेसांव घेवंक तयार करा. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दी. सर पदवेदार देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. तकली बागोवन रेलिकेचो आशिर्वाद तुमी आतां घेवचो. दया करून बसा. हांगासर जमलेल्या सांत आंतोनीच्या सर्व भक्तिकांक, दानींक आनी ह्या परबेक कारणांतर येवंक जायनातल्या गांवांतल्या तशें परगांवांतल्या सर्वांक ह्या फेस्ता संभ्रमाचो परबी पाटयता. भक्त सांत आंतोन आमा समेस्तांक मजत लाबोवन दी म्हूण मागता. आयच्या दाबाचीक संभ्रमाचे प्रधान याजक मनादीक बाप चार्ल्स मेनेझस, प्रस्तुत उडुपी फिरगजेचे फिरगज याजक, जायतीं वर्सां वैस्य संचालनाचे
अविभाजित मंगळूर दिएसीस राष्ट्रीय हंतार आनी आंतरराष्ट्रीय हंतार वायसेस डिरेक्टर जावन तांणी सेवा दिल्या आनी म्हाकाय म्हज्या युवा वावराक ते गुरू आनी म्हजे फिरगज याजक निर्मार्गांत जायती वर्सां थंयसर ते आसले आनी आमचेर मोग दवरून हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोन जोगते संदेश दिल्ल्या बापानो तुमकां देव बरें करूं तुमच्या मिसावांत हांव जैत मागतां. ताळयो बेटी जोरान एक्सरसायज. आमचे वाराड्याचे याजक आमचे सांगात आसात. मनादीक बाप आनंद, बाप रोशन, बाप लोविस डेसा, बाप जेरोम, बाप रोसारियो हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. जोरान. आमचेच पदऱ्याब मनादीक बाप स्टीफन डिसोजा कापुचिन, प्रस्तुत आसीसी प्रेसाचे असिस्टंट मॅनेजर, सकाळींचे मीस ताणें आज भेटयल्लें. बापानो तुमकांय म्हज्या तर्फेन देव बरें करूं. सेरो याजक निरुडेतांव ते हांगासर आसात. पदऱ्याबानो तुमकांय नमस्कार. देवस्तुती तयार करून तरबेती दिल्ल्या मनादीक बाप आयवन मार्टिस आमच्या सायक फिरगज याजकांचो, आमचो रिजंट ब्रदर ऑर्नल्ड डिसिल्वाचो काळजांतावन उपकार आठयता. कालच्या दिसा आनी आज भोव आपुरबायेन गायन केल्ल्या गायन मंडळीक, आल्ताराची सेवा दिल्ल्या आल्तार भुरग्यांक देव बरें करूं. ह्या फेस्ताक संपूर्ण सहकार दिल्ल्या फिरगज गवळीक मंडळीच्या सांद्यांक उपाध्यक्ष मानेस्त ऑल्विन अगेरा, कार्यदर्शी मानेस्त फाउस्तीन डिसोजा, 18 आयोगाची संयोजकी मानेस्तीन जॅनेट डिमेल्लो आनी फिरगज गवळीक मंडळीच्या सर्व सांद्यांक काळजांतावन दिनवास. आज आनी सदांच निरंतर म्हणल्या बरी निस्वार्थ सेवा दिवच्या आमच्या कॉवेंताच्या धर्मीक भयण्यांक आभार मानता. ह्या फेस्ताक मांडावळ घालूंक मुखेलपण घेतिल्ल्या कॉपेलाच्या समितीक उपाध्यक्ष मानेस्त ग्रेगर मिनेस आनी कार्यदर्शी ग्रेटा डिसोजा, सर्व सांद्यांक सांतांतोन आनी बाळो जेसू वाड्याच्या वाड्याघरांक अभिनंदन आनी दिनवास. शिस्त सांबाळिल्ल्या कारकळ ग्रामांतर पुलीस सिब्बंदीक देव बरें करूं. सांत आंतोनीचे पोणशेत पकाला हांगासर मागलो उपकार कोणायकी मेळिल्लो आसा जाल्यार आसतलेंच. फिरगज याजकाक आमकां वा हांगासर मानेस्त विनोद गंगोळी आसा हांगा तुमी मेळ येता थंयसर ते रेकॉर्ड करतात. फेस्ता विशीं सार्वजनीक प्रचार दिल्ल्या खबरे माध्यमाचो, दिव्यवाणी आनी दायजी वर्ल्ड संस्थाचो हांव आभार मानतां. म्हणटा आसतना LCD वदकसून दिल्ल्या जगदीश आनी जायरात दिवन सहकार दिल्ल्या दानीक देव बरें करूं. ಪಕಲದ ದೇವರೆಂದೇ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಶ್ರೀದ ಸ್ಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹರಕೆಯ ಮೊಂಬತ್ತಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಕಲದ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ CD ಸ್ಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. जेवणाक स्पॉन्सर आनी इतर दान दिल्ल्या सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करूं. मोगाळ भाव भयणीनो, वर्सा मदें एका मंगळारा सांजेर 4 वरार मिसाचें बलिदान आनी नोवेन आसा. म्हयन्याच्या पयल्या मंगळारा 3 वरार सक्रामंताचें आराधन उपरांत मीस आनी नोवेन आसा. आमच्या पूर्ण शेताक 40 आनी 7 वर्सां आजीक संपतात. तुमच्या मागण्यान आनी सहकारान हें पूर्ण शेत वाडलां. हर एका दिसा हांगासर भेट दिवच्या भक्तिकांचो संख्यो वाडूनच आसा. ही अभिमानाची गजाल. भक्तिकांक हांगासर भेट दिवन मागूंक सल्ली संवच्याक फाटल्या दिसांनी थोडीं कामां हांगासर हाती धरिल्लें आनीक थोडीं कामां बाकी आसात. सहकार दिल्ल्या सुमेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूं. आनी प्रत्येक जावन थोड्या पोशकांक आमी मान करूंक वा सन्मान करूंक आशेतां. हांव विनंती करतां आयचो प्रधान याजक मानादीक बाब चार्ल्स मेनेझांनी मुखार येवचें. आमच्या ह्या पोशकांक ह्या सगळ्या कामाक आदार दिल्ल्यांक सन्मान करूंक तुमचे लागीं हांव विनंती करतां. हांव आपयत आसतना तुमी मुखार येवचें. हांगासर कदेल मांडटात आनी कदेलान तुमी बसचें आनी हो मान तुमी स्विकार करचो. पयल्यान पयलें मानेस्त सायमन डिसोजा बॉम्बे. 7 वर्सां आदीं बेळमाण इगर्जेचे द्वारा आनी जुबलेबा संदर्भी इगर्जेक जनरेटर आनी आज ह्या कोपेलाच्या बोवारी इंटरलॉक्स घालूंक संपूर्ण खर्च ताणें दिला. कितले जाणांक? 10 लाख रुपये. आमी ताका सन्मान करूंक आशेतां. देवादीन जॉन P.R. डिसोजा आनी मॅग्दलिन डिसोजा हांच्या उगडासाक ताचे आवय बापूय हें उगडासाक ताणें दान दिलां. ताका देव बरें करूं. हांव विनंती करतां ऑल्विन अगेरा, फाउस्तीन ग्रेटा, ग्रेगरी मेनेझस तुमी हांगासर येवचें आनी आमकां सांगात दिवचें. ताळयांचो आवाज. हो मानेस्त मुंबयंत जायत्या विद्यार्थींक कुमोवकर्णी आसा आनी असलें बरें काम तो करन आसा. सैमनाब तुमकां देव बरें करूं आनी अभिनंदन. गॉड ब्लेस यू. मानेस्त आर्थर एल्फ्रिडा डिसोजा. सगळ्या बेळमाणकारांक हाची वळख आसा आनी प्रत्येक जावन रिक्षा ड्रायव्हरांक बेळमाणच्या रिक्षा ड्रायव्हरांक हो एक पात्रोन. जे कितें आज रिक्षा ड्रायव्हरांक कुमोक मेळटा, मसत मेळटा तें मानेस्त आर्थर ताची पत्नी हांगासर आसात. ह्या मिसा खातीर दुबायतांव ते हांगासर आयल्यात. तांकां हांव आभार मानतां. बेळमाण पेटेच्या पार्किंग जाग्याक बोवर तें पाखें ताणें दान दिल्लें आसा आनी फिरगजेक इस्कॉलाक विविध रुपान ताणें दान दिलां. आनी ह्या प्रस्तूत आमच्या पकालाक लगभग 1.5 लाख अचेतावन TV इगर्जेक TV 3 TV आमी घाल्यात. हें सगळें दान असो पोशक मानेस्त आर्थर एल्फ्रिडा डिसोजा. तांकां मान करूंक हांव विनंती करतां बाब चार्ल्स मेनेझा लागीं. देव बरें करूं आर्थराब आनी मानेस्तीन एल्फ्रिडा ताची पत्नी. मानेस्त लियो एवलिन डिसोजा आनी कुटाम सांतांतोन वाडो. एवलिन बाय आसचें कोपेलांतच. ती हांगासर आसा. लगभग 1 लाख रुपये ह्या वावरा वेळार तिणें दान दिल्लें आसा. सावंड सिस्टम घालूंक ते आमी उपयोग केला. देखून एवलिन बाय वा लियाब हांगासर आसा जाल्यार तुमी मुखार येवचें हें मान स्विकार करचें.
थाळ्यो दिया पळय तिका लय खुशी जाता. मानेस्त गिल्बर्ट लिल्ली मेनेझस आनी कुटाम शिरवां आसात गी हांगासर आयला. अर्येका मोंगलारा नोवेनाक सुखान आसतना आजार आसता आनी काम जावचें पळोवन दफ्तराक कितें जाय आनी इगर्जेक कितें जाय त्या हाडच्याक ताणें आदार दिला लगभग 1 लाख रुपया. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. सांतोनीची मजत हाचेर आमी मागता. मानेस्त गिल्बर्ट लिल्ली मेनेझस. मानेस्त ग्रेगरी मेनेझस ग्लेनिशा वुडवर्क्स असो मालाक. ह्या कपेलाचो उपाध्यक्ष बाळोक जेसू वाडे असो. कपेलाचे बांक दुरस्ती आनी दफ्तराक सजलें मेज ताणें बऱ्या मनान दान दिलां. ताका आमी आभार मानता. हांव विनंती करता बाब चार्ल्स मिनिस्टर लागीं ताका मानतीन जाता. बस बस. थाळ्यांचो आवाज. मानेस्त स्टीवन मेनेझस बेळमाण हांगासर आयला गी. माने स्टीवन मेनेझस बेळमाण. मानेस्तेन सेलीन डिकुन्ना किन्निगोळी येवंक ना. सर्व दानींक देव बरें करूं. मुखल्या दिसांनी हांगासर कामां चलतलीं. तुमचें बरें मन आमकां केदींच काम करूंक अडकळ घालना. बगार सहकार दिवंत आसा. सर्व दानींक एका सुत्रान म्हजें प्रणाम वंदन आनी देव बरें करूं. बोआपूर बायन कोपेल आमचें दिसता दीस आनी रात हांगासर लोक येता आनी हें काम करूंक तितलें सलीसना. जोगते मनीस हें काम करून आमकां दिल्यान तांकांय मान करूंक आमी आशेता. कपेलाचे इलेक्ट्रिकल आनी उदकाची वेवस्था केल्या शॉन इलेक्ट्रिकल्स असो मालक मनीस जॉय वेगस ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. तो आयला जाल्यार हांगासर येवन एक वात स्विकार करचें. दोऱ्याचें आनी हेर काम केल्ल्या मनीस चंद्रकांत देसा हाकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. इंटरलॉक्स गेल्ल्या एलायट संस्थेचो मालक एडवर्ड डिसोचो आभार मानता. हांगासर आयला जाल्यार मनाची वात स्विकार करची. कोपेला मुखार पाके घाल्ल्या वा जायते बोटी हेर कामाक आमकां आदार दिवचो आमचो मोगाचो संतोष पुजारी हाका आमी देव बरें करूं म्हणटा. संतोष होलीत जाला इडेक बारोड. हांव चिंता तो गॅरेजींत आसा. CCTV घाल्ल्या मनीस राजेश मतायस कार्कल टावन अपूर्बाचें काम तो करता. साऊंड सिस्टम ट्विन्स इलेक्ट्रिकल्स मनीस प्रवीण. सुमेस्तांक देव बरें करूं. चार्ल्स मिनेस तुमकांय देव बरें करूं. उबी रावया. हें वर्स सांज हुसेक समर्पिल्लें वर्स आमचें कोपेल सांज हुसे पिर्गस बेळमणाक संबंद जाल्लें. देखून आमी आख्या दिसीन हें मागणें म्हणूंक आसा आनी आमचो जागो प्रस्तूत ह्या वर्सा एक कोपेल आमचें पूण शेत लोकांनी केल्लें पूण शेत लोक हांगासर येता आनी ह्या वर्सा अधिकृत रितीन सांज हुसे बेळमाण फिर्गस एक यात्रीक सुवात म्हणून आमच्या गवळी बापांनी
पर फेब्रुवारी 1 तारखेर प्रगट केलां आनी कोण थंयसर येता आनी मागता ताका नुजेसां मेळटा म्हणून पापा साहेबांनी सांगल्लें आसा आनी गोळी बापांनी ह्या बरच्या उजवाड पत्रार घालां पूण सांगात आमी हांगासर मागया मागीर तुमकां वेळ आसता आसतना बेळमाण इगर्जेक वचून थंयसर मागून देवाच्या आशिर्वादां तुमी जोडी येता तुमच्या करतलेन निमाणें आसा सांगात आमी मागया नमन सुडबंदराच्या राखण्या भगवंत आमकां मोरयेच्या पती देवान आपल्या एकल्याच पुता तुज्या दबेन दिलो मोरयेन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो भगवंत जुसे तूं आमकांय बापय म्हण दाखय आनी आमकां जिवितांत वाट दाखय आमकां कुरपा काकूळट आनी दैट जोडून दी आनी आमकां अर्येका वायटांतावन राख आमेन. फाल्यां हांगासर नोवेन आसा परवां बुधवार तिनसो बुधवार 3 मिसां आसतली एक सकाळीं 7:30 वरार उपरांत 9 वरार सांजेर 4:30 वरार. निमाणें गीत सांगात आमी गावया उपरांत बसचें तुमकां स्वयंसेवक जेवणाच्या कुडावेत वचोवंक तुमकां कुमो करतले. याजक आनी आमच्या हांगासराचे मुखेल सेरे हांगासर आमच्या माटवाच्या कुशीन मांडून दवरल्या जाग्यार वचून थंयसर जेवणाची वेवस्था आमी केल्या. सांगात आमी गीत गावया. पात्रोन आमच्या रक्तातून सर्गीच्या नीतिवंता जुसे आसऱ्या आमच्या रकम खांदो पांतुच्या मोरये सगी पोवेत कुटुंबांतले मोगानी माय पासा वावराचे घर तुवे उबांदले कालत्या मोगाळ सेवे भगवंता सुसे पात्रोन आमच्या राखण्या तूं सर्गीच्या नीतिवंता सुसे आसऱ्या आमच्या रकम खांदो पांतुच्या मुखार पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वादी आमकां सांजुसे सांतांतून भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.